योकार हा समृद्धा कणगावकर. सुरत वेळाचे हेडलाईन्स. संवसारभर सगळ्या इगर्जेंनी भक्तांनी एकठांय येवन मनयलो गुड फ्रायडे. जागयलो येशू क्रिस्ताच्या योगदानाच्यो यादी. कुणय मानशेर जातात कितलेशेच अपघात. लोकांचे मागणेन सरकारान केलो वन वेचो टू वे, पूण सुरूच जातलो काय ना, थळाव्यांक पडला प्रस्न. कोलवा आयकॉनिक बीचार पातळा कोयराच्यो राशी. गाणीगुट्टांनी जाता पर्यटकांचो येवकार. तिडकल्यात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोलवा बीच हो आयकॉनिक बीच म्हूण फामाद आसा, पूण ह्या दर्याचे सोबीतकायेक कोयराच्या राशींनी रेवाडो घातला. वाठारांत घाणीचें साम्राज्य पातळ्ळा. कोलवा बीचा वयली कोयराची काणी सांगता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी आसात ते कोलवा बिचार आसा आनी कोलवा बिचार आमी हेचे पयलीं दाखयल्ले की जी गार्बेज आसा ही कशी हांगा डंप करून दवरली आनी ह्या गार्बेजी खातीर इतले दुर्गंधी पसरली की प्रत्येक ट्युरिस्टां हेचो वास येतालो. आनीक ही काडपाचो प्रयत्न म्हूण तो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान केला. कित्याक जेन्ना बिचार म्हणलें की ना एका ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे आसा हें जबाबदार उरता. आमी हायलायट करतरेक ही बेगीच्या बेगीन त्यांनी खंय तरी हालयली, पूण हांगा जी आजुनी गार्बेज जी आसा ही जी डंप करून दवरता ही दोन दोन दिसांनी ही विल्हेवाट लावची. ही खंय तरी तुमी व्हरोन त्या हितून दिवची म्हूण मागतात. कित्याक हो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा हो आयकॉनिक बीच आसा आनी अशें करून जर इतली गार्बेज जर हांगा अशी दवरली जाल्यार हांगा दुर्गंधी खूब पसरता. आनी ही गार्बेज दोन तरी आसा, वेट आसा आनी ड्रायव्ह आसा. ड्रायव्ह जी बिचार जे कोण तेंचे जो स्टाफ आसा वो निवळ करता, ड्रायव्ह एकट्यान करता, पूण जी वेट वेस्ट जी आसा ही सगळी हांगा उरता. आनी ही वेट वेस्ट म्हणजे जालें ह्या हॉटेलवाल्याली हे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात हे गार्बेज तेंगेली वेट वेस्ट घेतात आनी हांगा हाडून डंप करतात. आमी इतलें मागतात की ही जी तुमी गार्बेज घेतात ती तुमी बेगीच्या बेगीन हांगा चड दीस दवरची, 2 ते 3 दिसां भितर ही हालोवची ना जाल्यार हांगा अशेंच करून दुर्गंधी पसरतली आनी सगळी ट्युरिस्टांक वास येतलो. की आतां सिजन कॉमेर्स चाली कडेन आसा आनी 1 म्हयन्यान काबार जातले. म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन ही जी गार्बेज आसा ही हांगा डंप करनासतना 2-2 दिसांनी ही क्लियर करची ताकी सगळी ट्युरिस्टांक आमकां रिलीफ मेळची म्हणून. मॅड हेंक बसोंक जायना. हिंग एक बसतो म्हळ्यार सोप ना. डस्टबीन आहा ती सगळी कचऱ्या करून दवरल्या. हिंगा कचरो डस्टबीन आहाय ती डस्टबीन आहाय ती कचरो गायना. लोक आटे उडयताय ती कचऱ्या डस्टबिनान ही टेस्ट मारल्या सगळी. हिंग डस्टबीन ना लोक खूब घेवन वयता पडतो. म्हणटा हिंग डस्टबीन जाय हिंग कित्याक दवरना डस्टबीन. इती तूं जेवण उडयताय सगळे मुयो बसोंक जायना, बसपा जायना, कांय जायना. पयलीं साफ करताली, दांत मान आनी निवळ करताली सगळो कचरो. नोट देखून ना येता पितो म्हळ्यार उदकाक. बट हे उदकाची सोय बी हिंग जावपा जाय. उदक जाय थिंगा एक हालो ना थिंगसो लोक आनी पिताली. तो सुद्दां बंद केला. तो सोद बंद केला. कांय हिंगा हे ना हायदर ना कितें बसा हाय जाय. पूण कोलवा आयकॉनिक बीच म्हूण तो नांवाकच बेश्टे नांवाकूच तेंचे भुरग्यां ते सगळ्या कचऱ्यान भरलो आसा. गव्हर्नमेंट कितें साफ करता कांय साफ करना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. कुणय मानशेर कितलेशेच अपघात जातात. थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागणी करून करून हायवे 1 वे आसलो तो 2 वे करून घेतलो खरो, पूण तो आतां केन्ना सुरू जातलो तो वेळच सांगतलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट.
आमी जे आसात ते कोणय मानशेर आसात आनी कोणय मानशेर हे जितले एक्सिडेंट जातात तुमकां खबर आसा की वर्सान वर्स हांगा फॅटल एक्सिडेंट जायत आसा आनी गेल्या त्या वर्साक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना लोकांनी डिमांड केल्लो की वयल्यान जो रोड आसा तो त्या रोड आहा तो 1 वे आसा तो 2 वे करचो म्हणून आनी 2 वे करून दोन्ही गाडी आहा त्यो सगळ्यो वयल्यान वच्यो म्हणून आनी फक्त सर्वीस रोड म्हळ्यार जे लोकल बसीस आहा त्यो कोणय मानशेन वच्यो म्हणून पण आतां जाला कितें जे लोकल डिमांड फुलफील जाल्लो आसा म्हटल्यार रोड जाल्लो आसा पण ज्यो गाडयो आसा त्यो डायवर्ट जायनात म्हळ्यार कुणयच्यो जे हायवेन आहा हायवेन फक्त 1 सायडीर वयता 2 सायडी वचपाक 2 सायडी वचनात पण लोकांचो डिमांड आसा ज्यो गाडयो आहा त्यो वयल्यान दोन्ही सायडी वच्च्यो म्हणून आनी ताका लागून सरपंचान डिमांड केला की ह्यो गाडयो आहा त्यो सर्वीस रोड फक्त सकयल दवरचो आनी वयल्यान त्यो हायवेच्यो गाडी सोडून त्यो पास जावच्यो. थळाव्यांच्या कितल्याशाच मागण्या उपरांत कुणय 1 वे रस्तो 2 वे केलो पूण अजून तो रस्तो येरादारीक चालू करूंक ना. अपघातांक पयसावपाक लागून तरी हो रस्तो चालू करात आनी मानशेचो रस्तो सर्वीस रोड करात सरपंचान मागला. हांगा कुणय जो गांव आसा आमचो हांगा प्रत्येक दिसा आमचो एक्सिडेंट जायत आसता त्या खातीर आमी सरकाराक एक रिक्वेस्ट केलो डिमांड केलेली की आमचो वयलो जो रोड आहा तो बेगीतल्या बेगीन करून दिवचो आमकां. आतां काल असो एक इन्सिडेंट जालो की हांगा एक्सिडेंट जालो प्रत्येक दिसा जाताच आनी जे आमचे शॉपवाले आहा ते आपलो जीव मुठीन धरून हांगासर रावलेले आसा केन्ना कितें जाय असो सांगूंक शकना की मोठो इन्सिडेंट जावन तेंचो जीव वचोंक शकता. देवाच्या कृपेन ते साल्वारूय जाता. तसोच जो आमचो डिमांड आशिल्लो तो आतां सरकारान पुरो केलेलो आसा. वयलो रोड आमचो केल्लेलो आसा. वदर तुमकां आमी सकलो रोड दाखयलो आमचो जो ओल्ड रोड आशिल्लो. आतां हो जो नवीन केला जो आमी सरकारा कडेन डिमांड केलेलो की हो बेगीतल्या बेगीन करचो त्या प्रमाणे सरकारान हो आमचो रोड करून दिलेलो आसा. हांव परत एकदा सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन हो रोड जो आतां कंप्लीट जालेलो आसा तो बेगीतल्या बेगीन स्टार्ट करचो आनी तो सकलो रोड जो आहा तो सर्वीस रोड दवरचो. हो 2 वे करचो. हो 2 वे करचो. पण एक्सिडेंट सध्या थंय जायत आसा. कालूय एक जालेलो आसा. त्याच खातीर म्हाजी सरकाराक रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले बेगीन हो 2 वे करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. हालींच 43 कोटी रुपयाच्या ड्रग्साच्या भयाक लागून दुबावीत कॅरटेकरा वांगडा सड्यार आशिल्ल्या मसणभुंयेंत रावतालो अशी खबर आयिल्ल्यान मुरगांव नगरसेवका मदीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. हे सुवातेचो बेकायदो कामा खातीर गैरवापर जाल्ल्याचो आरोप नगरसेवकांनी करत खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या. अंतिम संस्कार करूंक हांगा हाडटा आनी हेजे विशीं जेन्ना वायट वायट गोश्टी आयकोंक येता तेन्ना मन सुन्न जाता. हांगासर थोडे अननोन मनीस येताले आमकां खबर ना कितें करताले एक्झॅक्ट ते पूण आमकां कळलें की इल्लिगेलिटी चलता म्हणून हांगासर. खंयचो पॉलिटिकल लिडर हितून इन्वॉल्वमेंट आसा खंयचो मनीस तांकां बॅकिंग करतालो खंयचो मनीस येदे व्हडले रॅकेट जे आतां उघड केला हांव खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता. एमएमसीचे मालकीचे आनी व्यवस्थापन आशिल्ल्या मसणभुंयचो गुन्यांवकारी गैरवापर केल्ल्यान परिशदेच्या वांगड्यांनी भिरांत उक्तायली. अशा व्हड प्रमाणात ड्रग्स ऑपरेशनाचो संबंध निमण्या संस्कारा खातीर आशिल्ल्या भौशीक सुवातेकडून जोडूं येता हाचेर तांणी खंत उक्तायली. ह्या वाठारात प्रवेश करून दुबावितांनी ताचो वापर कसो केलो हाची पुराय आनी निष्पक्ष चवकशी करची अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्ल्यान पालिका अधिकाऱ्यांकडल्यान देखरेख नाशिल्ल्याचेरय प्रश्न उपरासल्यात. एक पवित्र स्थान ज्या मनशाचो ह्या तुगोत आमी एक अंतिम संस्कार करूंक हांगा हाडटा आनी हेजे विशीं जेन्ना वायट वायट गोश्टी आयकोंक येता तेन्ना मन सुन्न जाता की आतां न्यूज पेपरार आमी खूब कितें आयकलां हेजे बद्दल की अशें जावंक जायना. असले गोश्टी लास्ट 15 वर्सान जायनासल्यो आतां तसले जावपाक लागल्या. हांव हे इश्यूचेर आमी म्युन्सिपाल्टीनी हेजे वयल्यान आमी आवाज रेज केल्लो आनी येवन आमच्या मिटिंगेन आमी हेजेर खूब उलयल्ले. म्हाजो कलीग कावन्सिलरान प्रजान तेजेर पॉयंट हाडलेलो आनी आमी तेजेर खूब डिस्कशन केल्लें आनी म्युन्सिपाल्टीक आमी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिलें बाबा थंय कितें इल्लिगलिटी जाता तें तुमी तेजेर वचून इन्स्पेक्शन करचें. माझ्या सीओकूय सांगलेले आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरांकूय सांगलेले पण आज पर्यंत तेंच्यांनी काय करूंक ना. एक्चुअली हांगा फक्त केअर टेकराकूच रावपाक आसता आनी अदर दॅन कोणाक रावपाक अलाव नासता.
सो म्युन्सिपाल्टीन तेजेर आपले डिसिजन दिवचे आणि फक्त कॅरटेकरचो आमचा हांगा कॅरटेकर जयवंत आहा तो बरें काम करता तेका हे करचो आणि तेकाय रिक्वेस्ट केला तेणे आनी अदर दॅन आपूण दुसऱ्या कोणाक रावपाक हांगा दिवचें न्हू. म्हाका न्ही खूब पब्लिकांनी सांगलेलें आनी आमी स्वता दोळ्यांनी थोडे पळयताले येता वयता की हांगासर थोडे अननोन मनीस येताले, आमकां खबर ना कितें करताले एक्झॅक्ट ते, पूण आमकां कळलें की इल्लिगेलिटी चलता म्हणून हांगासर. पूण आयज आमी सेवरल टायम म्युन्सिपाल्टीच्या मिटिंगेक कितले फावटी मुद्दो इशू करून सांगलेले चेअरपर्सनाक जावं चीफ ऑफिसराक की बाबा हांगा इल्लिगेलिटी चलता म्हणून. मागीर तेंच्यांनी आमी सांगलें तुमी वचून चॅक करा, आमी सांगता अशें न्हू, तुमी वचून स्वता चॅक करा कितें चल्लां तें, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे आमी खूब फावटी सांगून इन्स्ट्रक्शन दिवन सांगून सुद्दां जावना. खंयचो तरी पॉलिटिकल गुरू तेंच्या पासून आसलो कळ्ळें का, त्या पॉलिटिकल गुरूनी ते सगळें आडोवन दवरलें आनी इनलेगिलिटी एक्टिविस्ट करून दिली. म्हणून म्हाका दिसता हेजेर टोटल सीएमान इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. खंयचो पॉलिटिकल लिडर हितून इन्वॉल्वमेंट आसा, खंयचो मनीस तांकां बॅकींग करतालो, खंयचो मनीस येदे व्हडले रॅकेट जे आतां उघड केला, हांव खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता गोवा पुलिसाक की तेंच्यांनी बरे पैकी आपली टीम कंडक्ट करून हेजेर हें जालें. पूण हांव कितें म्हणटा सीएमाक हितून खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. बेश्टी ताका धरलें म्हणून हेच्या फाटल्यान कोण आसा, खंयचो पॉलिटिकल लिडर आसा, कोण व्हडलो मनीस आसा, हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जे कितें आसा तेजेर इन्क्वायरी जावन फुडें ती कारवाय जावपाक जाय. आमकां कसलीच मुरगांवाची कामां जाल्ली न्हू, आमकां 100% जाय. तूं 10 हॉस्पिटलां बांद, आमचे सपोर्ट आसतलो जाता. पूण असले हांकां सपोर्ट करनाका, असले इलेक्ट्रिकल सपोर्ट करनाका. कित्याक तेन्ना तेणी सांगलेलें तें हांगा रावपाची गरज ना. तरी आसतना ती हांगा रातचे रावन कसली कामां करताली देव जाणा. आतां पेपरार येता न्हू सामको कितें जाता आयकून, तेजो प्रजेचें आयकून जर तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन सारके स्टेप घेतलेले जाल्यार आयज हें जावपाक पावनासलें आनी आमचें स्मशानाचें नांव पेपरार येनासलें. इतलें सांगपाचें. कितें म्हणून मागता तुमी आतां म्युन्सिपाल्टी कडेन? आनी आतां म्युन्सिपाल्टी एक्शन घेतलीच न्हू, आतां घेतलीच, तेन्ना घेतल्यार वालोर आहलो. हेच्या पयलीं आमी एक वर्चुअल मिटिंगेक हो प्रश्न घातलेलो आनी आमच्या म्युन्सिपाल्टी कोण ऑफिसर आहा तेंच्या फुड्यान मांडलेलें की बाबा हे बेगींतल्या बेगीन सुटावो करपाचो म्हणून. म्हटल्यार म्युन्सिपाल्टीन लक्ष कांयच दिवंक ना आनी ते वाडत गेले आनी आयज लोकांक फुडें सगळ्यांक कळोन चुकलें की बाबा हांगासर कितें घडटलें म्हणून. हांव इतलेंच मागता की म्युन्सिपाल्टी कडेन सीओ कडेन आनी आमचे जे कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंच्या कडेन बेगींतल्या बेगीन हांगासर लक्ष दिवपाचो आनी कितें इलिगॅलिटीज चलता आनी कितें चलता तें बेगींतल्या बेगीन काबार करून सुटावो करपाचो, इतलेंच हांव सांगता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. गुड फ्रायडे इस्टरा पयलींचो शुक्रार. जेजू क्रिस्ताक खुरसार मारिल्ल्यान शुक्रारा सगळ्या इगर्जींनी भक्तांनी एकठांय येवन संवसारभर गुड फ्रायडे मनयलो. क्रिस्तांव धर्माच्या सुरवेच्या काळा सावन गुड फ्रायडे हो दुख्ख, तपश्चर्या आनी उपास करपाचो दीस म्हूण मनयतात. पळयात कांय खीण. आयज जेन्ना आमी निमणो शुक्रार गुड फ्रायडे हातूंत आमी भितर सरल्या, आयज आमी जेजूच्या कोश्टां मोन्नाचेर लागशिल्ल्यान नियाळ कोत्तेले. जेजूचे कोश्ट आमच्या कोश्टांनी आमी मिसळ करूंक गरजेचें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी तर नदर मारीत आमकां कोश्ट, दूख, त्रास येता तेन्ना आमकां थोड्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात तेन्ना आमकां स्वत मानूंक अवघड जाता. कितें स्वत मानूंक? जेजू म्हजो मोग कोत्ता, जेजू म्हाका हे कोश्टांतल्यान आपणाची ओदीक लागीं हाडटा, हें स्वत मानूंक आमकां जायते फावटी अवघड जाता. जेजूच्या कोश्टां मोडनांचो शुक्रार. जेजूचे कोश्ट पडोवन खुर्सार आत्ताची भिकोटाय दिश्टी पडटा आनी त्याच बरोबर देवाची काकूट, देवाचो मोग दिश्टी पडटा. आनी आयचे रितीन बरे भाशेन वांटो घेतलो जाल्यार आमचे पातोक आमी सोडूंकूच जाय आनी देवाच्या मोगान पडूंक जाय. पण जेजूच्या कोश्टा मोडनाचो शुक्रार बरे भाशेन सारूंक वावरूया.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया वेवसायीक विसव. देशभरातल्या उण्या दाबाच्या यंत्रणाचो परिणाम जायत आशिल्ल्यान गोंयांत हवामान दमट आसतले, पूण हवामान खात्यान सप्तकाच्या शेवटाक नितळ परिस्थिती उक्तायल्या. उण्यांत उणे फुडले 3 दीस उष्ण हवामानान चड आर्द्रताय आसतली. राज्यात नितळ मळबा खाला चडशा वाठारांनी तापमान 35 डिग्री मेरेन पावपाचो अदमास आसा. चड आर्द्रताय आनी स्थिर हवेक लागून आनीकय उष्णताय जाणवतली. रातच्या वेळार 26 डिग्री सेल्सियसाचो अदमास आसा. भोंवतणच्या उण्या दाबाच्या यंत्रणेक लागून दमट हवामान. सप्तकाच्या शेवटाक स्पश्ट नितळ परिस्थिती येवपाची शक्यताय. शेनवारा धुके. दिसाच्या वेळार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावूं येता. चड आर्द्रतायेक लागून ते चड गरम आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हांच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.